सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। भुरग्यांनो, तुमकां आयज हांव एक काणी सांगता। काणयेचें नांव आसा अरब आनी ताचो उंट। हे एका अरबाचें चित्र। आमकां चडशे अरब भारत देशाच्या भायर दिश्टी पडटा। एक शिंयाचो दीस आसलो। एक अरब उंटाचेर बसून भोंवडेक वतालो। भोंवता भोंवता अरबाक रात जाता। रातचो रावपाक अरब एक तंबू उबारता। थोडे लोक भोंवडेक वताना रावपाक तंबू उबारता। ह्या चित्रांत एक भुरगो तंबू उबारता। ह्या चित्रांत तंबूंत एक चली आसा। अशें थोड्याच वेळाक रावपाक लोक तंबू उबारता। अरब तंबूत बसता आनी उंट भायर बसता। रातचे उंटाक शीं खावपाक लागता। तो अरबाक म्हणटा, हांव म्हजी मान भितर घालूं? भायर खूब शीं खाता। अरब उंटाक म्हणटा, बरें आसा, तूं मान भितर घाल। उंट तंबूत मान घालता आनी म्हणटा, हांव म्हजे फुडले पांय भितर घालूं? भायर खूब शीं लागता। अरब म्हणटा, बरें आसा, तूं तुजे फुडले पांय भितर घाल। उंट फुडले पांय भितर घालता आनी म्हणटा, हांव भितर येवूं? भायर खूब शीं लागता। इतल्यांत अरब म्हणटा, नाका नाका, तंबू सामको ल्हान आसा, आमी दोगूय भितर जावचे नात। उंटाक तंबूत बरें गरम दिसता। तो अरबाक म्हणटा, तशें जाल्यार हांव भितर येता, तूं भायर वच। असो उंट तंबूत येता आनी अरब भायर शिंयांत उरता। आमकां हे काणये पासून ही देख मेळटा की मोव आसता थंय कोणूय खणटा। मनीस जर चड बोळो आसत जाल्यार लोक ताचो रोखडोच फायदो घेता। ते खातीर आमी हुशार रावपाक जाय आनी लोकांक आमचो फायदो घेवपाक दिवंक जायना। देव बरें करूं।